मतदारसंघात जे प्रिंट मिडिया आसा आनी आमची सगळी मिडिया आसा तांकां आतां हांव येवकार दितां. आज जो आमचो आरती संग्रह प्रकाशन सोहळ्याक आज आमचे मदीं आसात आमचे गोंय प्रदेशाचे अध्यक्ष श्री दामू नायक भाई, तशेंच आमचे कुंकळ्ळे मतदारसंघाचे आमचे जनरल सेक्रेटरी सुदेश भिसे सर. आज आमकां सगळ्यांक खबर आसा आज आमी चवथीच्या वातावरणांत आसात. जशी गोकुळाष्टमी जाली तेन्ना सावन 12 दीस उरतात चवथीक आनी एक वातावरण तयार जाता. आज आमी बाजारात गेल्यार एक प्रफुल्लीत वातावरण अशी तयार जाल्लें आसा चवथीच्या कारणान. जी तयारी जाता चवथीची एक मन प्रफुल्लीत जाता आनी एक हो एक सण असो आसा की पुराय गोंय हें व्हडा भावार्थान आनी भक्तीन हो साजरो करतात. हो एकच सण असो आसा जो आमकां देव आमी घरा कडेन हाडटात. देव आमी घरा कडेन हाडटात, पुजयतात आनी ल्हानांतल्यान व्हडा पर्यंत आमी बरे भशेन तेजी भक्ती भावेन आमी पुजा करतात तेजी. आतां जसो हेजो उत्सव आहा आमचे मदीं चवथीचो तेजो ऋणानुबंध असो आसा आरत्या कडेन. जसो आमी आरती म्हणल्यो प्रत्येक जाण आरती गुणगुणत आसता. एक कळना आशिल्लो पसून एक आरती गुणगुणत आसता. एक घुमट आरती म्हणल्यार गोंयकाराचें एक तेजे प्रामुख्यान तेजी आयडेंटिटी जाल्ली आसा. आरती हें गोंयकाराचें सामकें प्रामुख्यान हांव म्हणटा आयडेंटिटीच ती. म्हणून आज बाप्पाच्या कृपेन आमचे मदीं आमचे सुदेश भाई जे आसात तेंच्यांनी तुमचे खातीर भक्त मंडळी खातीर एक मान्याळी अशी मांडिल्ली आसा आरती पुस्तकांतल्यान, जेणे करून आमची जी भक्ती आसा प्रत्येकाच्या घरान पावतली. जे कुंकळ्ळे मंडळ आसा आमचें ती जी भक्ती आसा बाप्पाची भक्ती आसा प्रत्येक घरा कडेन पावतली. आनी आमी आज गोंय प्रदेश आमचे अध्यक्ष आसा माननीय आमचे दामूबाई तेंच्या हातींतल्यान ह्या आरती संग्रहाची जी मांद्याळी आसा ती तुमच्या मुखार प्रकाशीत करता. आयचे ह्या आरती संग्रह प्रकाशनाक आमचे गोंय राज्याचे प्रदेश अध्यक्ष दामूजी नायक, तशेंच आमचे मंडळाचे कुंकळ्ळे मंडळाचे अध्यक्ष कुणाल खोलकार आनी तुमी हांगा आयिल्ले सगळे पत्रकार भाव, आज ह्या प्रकाशनाच्या निमतान चवथ जी आज आनी एक 8 दिसाचेर पाविल्ली आसा, ह्या चवथीची तयारी अशी म्हणजे कितें जाता की गांवांनी आमचो जो मतदारसंघ आसा कुंकळ्ळे मतदारसंघ तो चड भाग गांवांत येता. म्हणजे 5 पंचायती येता म्हणजे एक म्युनिसिपालिटी. सो 5 पंचायतींनी आतां सगळ्यो आरत्यो मोबायलार येताच. हांगा मेळटा तुका कितें यूट्यूब ताजेर मेळटा. पूण कितें आसता गांवांनी एकदां असो पावस बीस पडलो वारें बिरें आयलें की लायटीचो तांकां प्रॉब्लम जाता. सो चार्जींग तो जायना आनी ते भुरग्यांक मागीर आतां आमच्या अध्यक्षान सांगलां तशें की एक शब्द जो चुकता भुरगे किंवा मोबायल ताजो चार्ज नासता. म्हणून हे सगळो प्रॉब्लेम सुटावो करपा लागून आमी एक बसून सगळे मंडळान आनी आमचो अध्यक्ष कुणालान मंडळ अध्यक्षान आमी एक ठरयलें की आमी एक आरतीचो बूक आरत्यांचो करचो. तो एक प्रकाशीत करून सगळ्या कुंकळ्ळे मतदारसंघान ज्या आमचो वाठार आसा थंय तो प्रत्येक घरान पावोवचो. सो ताजी सुरवात आयच्यान म्हणजे आमच्या अध्यक्षान प्रकाशन हें करतकीर आयच्यान आज सांजच्यान आमी हे पुस्तक वाटपाची सुरवात करतले आनी तुमकां सगळ्यांक इन एडवान्स म्हणजे पयलींच चवथीची परबी दिता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.